आमी सगळीं जाणां जो आवाज काढता तो आवाज आमकां समजोंक येता. If I speak to you in English, then you also understand these sounds. Today we are talking about word. Word is a sound. आणि ये परी हो आवाज आमकां समजता, ताचो अर्थ आमकां कळटा. तितलेंच न्हय, त्या आवाजान इंतेसांवय आसा. पळयात, एकलो कोण आयलो आनी अशें म्हणूंक लागलो, म्हाका कितें दी. ताका भूक लागल्या म्हणून आमी घडीक ताका उणो वो कितें दितल्या. ताचें कितें आसलेलें तें सांग, म्हजी भूक मारपाक म्हाका कितें तरी दी. पूण आनी एकलो म्हाका कितें दी म्हणत तर ताका ताचे कडून न्हयच जेवण पूण आनिकूय ताची जाणवाय जाय. ताका लागून तो म्हाका कितें दी म्हणटा. पूण तेच परी तेच शब्द तीच उतरां वापरून आनी एकलो कोण येवन म्हणटलो, म्हाका कितें दी. कितें दी म्हणजे म्हाका तूं जाय, तूं म्हाका दी तुजें जिवीत. म्हळ्यार इंतेसांव वेगळें आसा, तीच उतरां देव जावन आसा तें उतर. पूण त्या उतरांत फकत सोत आनी जाणवाय आसा. तर आमकां हें ताचे विशयी सांगलेलें आसा. तो शब्द एकदम पावरफूल आनी ताणें कितें उच्चारलां तें सगळें सोत. आमी सोत मानतात ताच्या उतराचेर. ताणें कितें सांगलां तें आमकां पळयात. तो कितें म्हणटा पळय, तो भिवू नाकात. जेन्ना आमी भियेता तेन्ना आमी ताचें उतर आयकूंक जाय. ताणें आमकां सांगलां भिवू नाकात म्हणून, पूण आमी कित्याक लागून भियेता. आतां तें आमकां भितरल्यान कितें घडटा पळय तें पळोवंक जाय. भितरल्यान कितें तरी जाता. आमी भियेता परिक्षा दिवंक. कित्याक परीक्षा दिवंक? अभ्यास करूंक ना कितें? थोड्यांनी अभ्यास केलेलो आसा पूण परिक्षेक भियेतात. परिक्षा आयली की ना सगळें शिकलां पळय तें बी वेतात. पळयात कितें जालां पळय तें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां सांगलां भियेनाकात म्हणून. तर ही आमची भिरांत, ही आमची चिंतना पोत्तून ताचीच व्हरूंक जाय आमी. कित्याक तोच आमकां तातूंतली सुटका दिता. कित्याक तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड. आनी ह्या काळोखांत आमी जियेता पळय तातूंतलो तो आमकां काडटलो. फकत ताच्यान काडूंक जाता. आमी दुसऱ्या कडेन वेता पूण दुसरी तो ताका एकवटून आसत जाल्यार तांचे वरवीं तो उलयतलो. एक गोवायकी आयलोलो म्हणून सांगलां आमकां. कोण? जुआंव उद्देशी देव उलयलो. ते भाशेन देव आमचे सगळे एकामेकाक बुजवण दिता, समजणी हाडटा, भिरांतींतली भायर काडटा, जें जाय पळय तें आमकां दिता. तो जाणा कशे भाशेन आमकां वापरूंक जाय तो. कित्याक लागून? रातीक आमी आयकल्लें देव आमचे मदें आसा, आमचे सोबे आसा. तो इमानुएल. आमी कोण? आमी देवाचीं भुरगीं. आमी पायमायचीं भुरगीं वय. पूण ताणें आमकां आकार दिवंक ना. ती नोको आमी कितें जातलें पळय तीं, आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय तें ती नोकोत. ताणें आमकां फकत जल्म दिलेलो आसा आनी ती आमचो मोगान परामोस करतात.
पूण बाकीचे सगळे देवान केलेले आसा तो आमचो रचणार, तर आमी ताचें आयकोंक जाय. ताचें आयकलें की ना मागीर आमी मायक मानूय दिता. म्हणटूच ताणें आमकां सगळें हें शिकयलेलें आसा. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी परतून शब्दाचेरूच ध्यान मन लावया. देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमकां पयले वाचपान सांगलां. कितें जालें? तांकां बोनकुणींतलीं काडलेलीं, इजिप्तान तीं गुलामपणान जियेतालीं. तांचो आवाज देवान आयकलो आनी तांकां मोइजसा वरवीं भायर काडली आनी मोइजसा वरवीं सुमूर्त दिली. कशे भाशेन जिवंक जाय पळय तें सगळें देवान ताका सांगलें. तांकां जेवण दिलें, तांचो परामर्श केलो. पूण मागीर तीं देवा सोदशिल्लीं पयस गेली. दुसऱ्या देवांची तांकां रूच लागली. कित्याक तें सादें संवसारांतलें जिवीत तें तांकां आकर्शीत जावंक लागलें आनी ते भाशेन जिवंक लागलीं, पातकान जिवंक लागलीं आनी तांची शक्ती सारकी गेली. तांकां मागीर दुसऱ्यांनी गुलामपणांत बाबेलोनाक व्हेली. तांचो देश देवान दिल्लो तो पर्यंत तांकां ना. आतां थिंचोर गुलामपणांत एक पाटी थीं आसलेलीं, आतां परतून कित्याक देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे जिवंक ना. तेन्ना कितें जालें? देवान तांकां परतून हाडली. कशे भाशेन? तांचो चडवडणार मोइजेस न्हय, आतां सायरस तो पर्साचो राजा ताणें बेबिलोनाक जिंकून घेतले आनी 3 वर्सांनी ते म्हणूंक लागले तुमकां सगळ्या जाणांक जुद्यांक परतून वचात. ते परतून जुदाक गेले आनी जेरुसलाक आयले आनी हाका लागून थिचोर तें सांगलेलें आसा, वय तुमचो देव जैतिवंत देव तो आतां तुमचो परामर्श करतलो. आनी तांकां परतून हाडलीं देवान आनी परतून सगळें बरेंपण तांकां फावो केलें. पूण ताणें कितें करूंक जाय? देवाचें उतर मानून घेवंक जाय. देव म्हजे सवें सदांच आसा हो देव ताका हांवें सोडूंक फावना. आनी मागीर आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां कशे भाशेन ह्या देवा सवें जो देवाचो पूत आमचे सवें आमचे मनशाक कुळाचें जिवीत घेवन आमकां कशे भाशेन जिवंक जाय, देवा सवें आमचें कसो संबंद दवरूंक जाय तें ताचे विशयी आमकां मेळ्ळेलें आसा. आनी तितलेंच न्हय, ताका भायल्यान पळोवंक जाता आमच्यान, ताचें आयकूंक जाता, पूण तें जिवीत जिवंक तोच आमकां आपलें मांस रगत दिता. आनी दर वेळा ही मिलाग हांगसर ह्या मेजाचेर घडटा, आल्ताराचेर घडटा. हांव फकत म्हजे हात थंयसर दवरतां आनी ही मिलाग तो करून दिता. हो उंडो आनी सोरो बदलून तो आमकां आपलें मांस आनी रगत दिता. तो आमचे भितर येवन आमकां भितरल्यान घटाय दिता. भितरल्यान आमकां देवाची भुरगीं कशे भाशेन जिवंक जाय तें आतां आमकां शिकयता. इतलीं वर्सां ताणें आमचो परामर्श केल्लो आसा आनी आयज आमी हाचेर नियाळ करून जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ताका सोडची न्हय, ताका चिटकोन रावया. जेन्ना आमकां ताळण्यो येतात, कश्यो येतात त्यो? शब्दांतल्यानूच, चिंतनांतल्यान. हें सगळीं चिंतनां शब्दा वरवीं घडोवन आयिल्लीं आसतात. तें सगळें जेजू सवें दवरूंक जाय. आमकां कितें घडटा तें कळना. कित्याक जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना आमची विस्त एकदम मर्यादीत जाता, थोडीच जाता. पूण जेन्ना आमी देवा सवें जियेता तेन्ना ताचो पवित्र आत्मो, जेजून सांगलां आमकां तें, आमकां सगळें देवाची येवजण कशें आसा तें दाखयतलो. आनी तें दाखयलें, तें दिसलें म्हणटच आमी मागीर ताचे वाटेंतल्यान चलोंक लागता. नाजाल्यार आमी देंवचाराचे वाटेंतल्यान काळोखांत उरता आनी काळोखांत रावलीं म्हणटच आमकां दुसरीं आमकां गुलामपणान दवरतात आनी आमी थिंचोर खुशाल आसना. हें सगळें जाणा आमी.
आयच्या दिसा कितें करया. आयच्या दिसा पयले सुवातेर जेजूच्या नांवांत रावया. हांगसर ताचें नांव सांगलां आमकां. ताचें नांव इतलें पावरफूल. ताच्या नांवांत रावली की आमकां पातकांतली सुटका मेळटली. पातक कितें? देवा सुरशिल्लें पयस वता आमकां. आमचें जिवीत देवा बरोबर ना. पूण देव आमचें सोबे आसा. तरी पूण देव आसतना आमी देव नासलेले भशेन जियेता हांव. आनी परी देवाकूय आमच्या पातकान ओडून घेता हांव. पूण तो हें सगळें समजून आमकां पोत्तून आपयता ताच्या एकवटान रावंक. आनी हाका लागून कुमसाराक गेली म्हणटोच आमी आमचें पातक कबूल करता. सायबा चुकलो हांव म्हणटा, पोत्तून तुजे सोबे रावता. आनी परी बोगर आमी पथकान पडटा. पूण ताच्या उतराचेर आमी ध्यान मन लायतोच जेजूच्या नांवांत आमी रावत रोखडोच तो आमकां भायर काडटलो. आनी दर दिसा म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, न्हयच तुमकां हांवें सांगलेलें 5 मिनट जेजूच्या एकवटान रावात म्हणून. आतां दिसाची आमी थोडो तरी वेळ 5, 10, 15 मिनट तरी दीत तर देवाचें उतर आमी आयकत तर त्या शब्दान तो आमचे कडेन उलयतलो. आनी आमकां प्रत्येक जाणांक जें आमकां लागू आसा, जे आमचे प्रश्न आसा, ताका तो सुटावे दितलो. हाका लागून आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय. पूण तें ठामपणी तितलो वेळ आमी सदांच दिवंक जाय. तातूंत भायर सरूंक म्हणा म्हाका हें काम आहा तें काम आहा, ही कामां सगळीं जातलीं. पूण पयलीं आमी देवा सोबेन तर आमचें जिवीत सारीत जाल्यार आमी खुशालकायेन जियेतले. हांव पातकान जिवचें ना. पातक आमकां निराशी कोत्ता, पूण देव आमकां खुशालकायेन दवरता. हें तर आमी आयकलां. जेन्ना ती पोत्तून जेरुजलेमाक येता, देवाचे खुशालकायेन ती भाग घेवंक लागता. देवाचे शांतीन ती जियेतात. तर हे परी जेजू आमच्या काळजांत आसा न्हय, ताका एकवटान रावली की देवा बरोबर आमचें जिवीत सादता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दोळे मोया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. हें स्तोत्रांतल्यान 23व्या आमी आयकलेलें आसा, तें आमी पाळया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येवन आमकां जिवी दवरता. सुस्कार भायर सुट्टना आमचे सोबे आसा तितलेंय भायर काडया. चिंता, चाल, उतरां, आठवणी, इंतेसांव, मनोभोव, एटिट्यूड्स सगळें ताचे सोबें सुस्कार भायर सुट्टना दवरया. तो तें आपणाचेर घेवन नितळ निर्मळ करून आमकां बरें पळय तें उदीक भरून काडटा दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी ताका आमी आजीर जाली म्हणटोच हें तर आमी सोत मानीत जाल्यार आमचें जिवीत भिरांतीन जिवचें ना, पूण ताचे उजवाडान, शांतीन, मोगान, कुरपेन, गोठायेन आमी जियेतले. जेजू, हें सगळें तुवें आमकां स्पश्टपणी तुज्या उतरांतल्यानूच कळीत केलेलें आसाय. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत तुका एकवटोन जिवंक आमकां मदत कर.